गुड आफ्टरनून, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. तर गुड आफ्टरनून हेकाच लागून की नी आता 12 जाऊन गेली ऑलरेडी. कितले टाइम जाल रे? 12 झाली, 12:05. तर दंपार झाली आयज. आणि तुम्ही म्हणटाली आयज लेट व्हिडिओ स्टार्ट केला तो बी गाडयेन का म्हणून. तर हय आयज व्हिडिओ आसा पण तो लेट स्टार्ट केला आणि आम्ही आता काणकोण वता. बॅकग्राऊंड पळोवन बेजार येयल्लो आसतलो म्हणून आयज गाड्यान स्टार्ट केला. गाडयेन बी आम्ही करतात नॉर्मली व्हिडिओ स्टार्ट. खंय बरें भोंवपाय व्हरून स्टार्ट केलेलं एक बरें डेस्टिनेशनाचे जाल्यार वेगळें जाता आशिल्लो. बरें आसा. चेंज खंय बॅकग्राऊंड रिजन आणि पळय चेंज खंय बॅकग्राऊंड म्हाका सांगता. गाडयेन बी करतात न्ही हांव नॉर्मली व्हिडिओ स्टार्ट केन्ना केन्ना खंय वता तेन्ना. ना कोण एकले कमेंट करताली बॅकग्राऊंड पळोवन बेजार येयलो म्हणून. सो समजा आमी गाडयेन स्टार्ट केला व्हिडिओ. रिजन आणि बरें बरें. तर आता न्ही दनपारची जाल्यार 12. आयज शुक्रार. आमच्या फाटल्यान एम्ब्युलन्स येताली खंय नाच जाली मरे. म्हळ्यार पेशंट ना दिसता चौका येत. तर आमच्या फाटल्यान ही पळय एम्ब्युलन्स येता. वाजा बिजा काय ना, पेशंट ना दिसता. K30 मरे. हांगा मडगांव नाल्यार बांबोळ वता आसतली. तर आयज न्ही शुक्रार 12 जाऊन गेले आणि आम्ही आता बाहेर वता. ऍक्च्युली बाहेर सरपाचे न्ही कारण म्हटल्यार 2-3 कामां आसा सो ती कंप्लीट करपा लागून बाहेर सरल्या. आता तुम्ही म्हणटली कितें आयज अचानक कशें कितें कामां. तर न्ही मेन थिंग म्हटल्यार आमकां आतां बँकेन मातशें काम आसा सो ताका लागून बी आमी येयल्या. ऍक्च्युली सांजची बी गेल्यार जातालें बँकेन काम बट आता गेले न्ही जाल्यार आमचे तेच्या वांगडा आनीकय काम जाता. हे गेले काम आसाच ते आमी खंय भायर सरले की आसतात. आणि तेच्या नंतर मागीर जेवपाक बी वचपाचें आमी आयज. तर काय सेलिब्रेशन ना, कसलेच ओकेजन ना, जस्ट नॉर्मली न्ही अशें जेवपाक या म्हणून भायर सरले. खूब दीस जाले आता की जाल्यार जेवण घरा कडेन करप बी जालें ना आनी जेवप बी जालें ना. पयलीं हांव बरें ना जालें, मागीर हो बरें ना जालो, तोंडाक रूच ना काय ना, सो तर जेवपाक बी जायनाशिल्लें आनी करपाक बी मन येनाशिल्लें. बरें ना म्हणटा तुमकां खबरच आसा करपाक तर कशेंच मन येना. सो ताकाच लागून न्ही काय ना आयज हो म्हणपा लागलो नॉनव्हेज. आमी दोगांय आयज नॉनव्हेज बी खाता न्ही तर भायर वचपाकच जायना, आपल्याकय काम आसा सो तूं बी यो वांगडा. आनी सांजचे बँकेन वता आशिल्ली ती आतांच या, सगळें काम करया, जेवया बिवया आनी सुसेगाद येवया अशें म्हणून. तर म्हटलें चल या अशें म्हणून एक ऑफर दिल्या ती आनी सोडपाक जाता. आणि अशें ना की कितें आमी आतां भायर जेवपाक बी वतले रिजन जाय तशें कांय ना न्ही. विदाउट रिजन बी आमी जेवपाक वचपाक शकता. आनी मदीं मदीं अशें वचपाकय बी जाय. एक असो चेंज असो मनशाक चेंज हो जायच आसता न्ही. आतां घरा कडली जी रुटीन कामां आसतात ती तर आमी सोडपाक शकना. म्हटल्यार अशें म्हणपाक शकना ना म्हाका बेजार येयलो चल आयज घरान निवळ करपाक नाका, सान्न मारपाक नाका, जावं पुसपाक नाका, देवाची पुजा करपाक नाका, हें आमी म्हणपाक शकना. सो आमी अशें म्हणपाक शकता न्ही चल आयज घरा कडेन रांदपाक नाका, भायर जेवया अशें म्हणून. सो तो तितलोच एक चेंज जाता न्ही अशें म्हणून आमी पयलीं सान आतांच न्ही पयलीं सान केन्ना केन्ना अशें मदीं मदीं भायर सरता. हालींच तेपाक तरी आमी मातशें बंद केल्ले भायले बी. नाजाल्यार वतात अशें रेग्युलरली अशें ना बट 2 म्हयन्यान एकदा बी अशें केन्ना आमी वता. म्हयन्या अशें न्ही 2-3 म्हयन्यान बी एकदा आमी वताली भायर अशी विदाउट एक रिजन जेवपाक बी. सो तर हो म्हणपा लागलो चल आयज या. खूब दीस जाले भायर म्हळ्यार खूब दीस जाले अशें जेवलें ना न्ही भायर अशें न्ही बरें अशें जेवप बिवप जालेंच ना. सो 2K सेलिब्रेशन केलें तेच्या नंतर आतां रोखडीच परत वता आमी सेलिब्रेशनाक आमचे. नो रिजन सेलिब्रेशनाक वता. तर तुमचे कडेन उलयता पावली. खंय पावली रे आमी? धापटान पावली. तर खंय पयस वचना जेवपाक बी. काणकोणचें कितें काम आसा बँकेचें काम म्हण हेचें काम म्हण जितलें कितें काम आसा तें सगळें करून घेतलें. कोस्टलांक वतली जेवतली आनी मागीर घरा येतली एज युजल. कोस्टल आमचें फेवरेट म्हळ्यार थंय घरगुती टायप अशें जेवण बी मेळटा नुस्त्याचें हुमण बी. आनी आयज डिसायडेड आसा की हांव बी आयज हेज्या वांगडा थाली जेवतलें म्हणून. सदांच न्ही हो केन्ना खंय जेवपाक गेलो न्हू जाल्यार वॅज थाली घरा कडल्यान डिसायड करून येतलो ना आयज आपूण फीश थाली जेवपाक ना डिफरंट कितें ट्राय करतलो असं म्हणटा. तर जेन्ना मागीर आमी थंय पावता बसले की ना स्टार्टर बिटर ऑर्डर केलें मागीर अशें हें नाका तें नाका हें लास्ट मागीर घुवन थालीचेरच पावता. सो ताका लागून आयज हांवें बी म्हटलें चल तूं कितलेंय डिसायड करून येयलें जाल्यार थालीच जेवतलो फायनली. तर म्हटलें चल हांव बी आयज तुका कंपनी दिता म्हणून हांव बी आयज डिसायड करून येयलां थाली जेवपाचें.
चला तर वता काणकोण जे कितें काम आसा तें करता. कोस्टलान पावले की मेळटा तुका न्ही तुमकां. चलात तर मेळया थोड्या वेळान. कसली घेऊया? हे घेऊया का ते घेऊया? पीनट्स 58 ते कितले? मसाला घेऊया. प्लेन नका. आणि किती घेऊया? मॅरी असले बारीक घेऊया का व्हडले घेऊया? बारीक घे, बारीक बेस्ट. कितली घेऊया? किती घेऊ? दोन पुरे न्हू. सेम त्यो गुड डे आनी रस्क जाय. सो जे कितें कामा लागून आयिल्ली पळय न्हू तें काम केलें. हेजें बी काम जालें, म्हाजें बी काम जालें आनी एक्स्ट्रा काम म्हणटा तें बागायतदारान मातशें वचून आयली. आनी आतां वताक आमी जेवपाक. आनी जेवपाक आमचे एज युजल ऑल टायम फेवरेट कोस्टल पॅलेट. आयज सावळेक पार्किंग आसा रे आमकां. सो तुमकां न्ही आतां काय दाखोवपाचें सांगपाचें. तुमकांय बी कॉमन जाल्लें आसा हें रेस्टॉरंट आतां. सो आमचें ऑल टायम फेवरेट. चलात या. झूठ बोला ना फिर ओनर ऑफ द कोस्टल पैलेट. ठीक है. आज ये है क्या? पावले आमी कोस्टलान. तोंड पुसयता खंय आपणालें मातशें. तर कोस्टला पावली आमी. आनीक आतां तुमकां दाखयलो पळय ओनर कोस्टलाचो अण्णा. उडपीचो. सो आमी आयज फीश थाली ऑर्डर केला. जशें की तुमकां पयलींच सांगलें पळय न्ही फीश थालीच घेतली म्हणून आमी तशी फीश थालीच घेतला. प्रॉन्स थाली आनी पापलेट थाली. किंगफीश आसा खंय बट तेणें सजेस्ट केलें की पापलेट थाली घे आनी प्रॉन्स थाली घे म्हणून अण्णान. सो ताका लागून तो आमकां केन्ना सांगता आनी आमी विचारता ताका फीश थाली जाय खंयची घेवं का म्हणून. तो मागीर सजेस्ट करता आनी बरें सांगता. सजेस्ट म्हळ्यार बरें सजेशन सारको दिता. तांकां खबर आसता न्ही तेंच्या भितरचें. बट तेजे न्ही फीश बीन एक्चुली तुमी खंयच्याय टायमार कसलेय फीश घेतले न्हू फ्रेशूच आसता. तो 3-4 दीस आयसांक घालून दवरता पळय तशें करना तो. बरें आसता तेजें. तरी आतां अजून टायम जावना. जस्ट 1-5 जाता आनी रश मातसो कमी आहा. जेन्ना 1:30-2 बी जाता पळय तेन्ना रश भरपूर जातलो मागीर. तोंड बी पुसून सामको निवळ जावन आसा. आयज आमी हेअर कट करपाचें. हेअर कट केस आयज टकलुराम. तर बँकेक बी जें कितें काम आशिल्लें पळय तें सगळें काम जालें. आनीक बँकेचें म्हळ्यार मातशें हेडेक. म्हाका बँकेचें काम म्हणल्यार रडपाक येता. खूब टायम लागता न्ही बट आमची जी बँक आसा पळय न्ही ती बरी अशें फास्ट काम करता. सो तितलें कांय ना. कितें फॉर्मां बिमा फील करपाक दिना जशें बाकीच्या बँकेन स्टेट बँकेन तर गेलें जाल्यार नाकाच. सो तशें फॉर्म बीन फील करपाक पडना. जस्ट एक सायन मारली तांकां सांगलें न्ही कितें कितें म्हणून ते दाखोवनूच सगळें करता. सो इजी जाता मातशें काम. सो तें बँकेचें काम जालें. हेजें कितें काम आशिल्लें तें केलें. बागायतदारान मातशें वचून येयलें. सो तें सगळें काम जालें. आतां जेवपाचें आनी घरा वचपाचें. तर एक्चुली बागायतदारान वचपाचो न्ही कांयच प्लॅन नाशिल्लो. बट बागायतदार ओपन आशिल्लें हेका म्हळ्यार मातशें वचून येवया म्हळ्यार जें कितें म्हाका जाय आशिल्लें पळय तें तर तें अवेलेबल नाशिल्लें. बाकीचें सगळें घेवन येयलें आमी. बरें
जे कितें जाय तें मेळुना नाका आसल्या बेश्टो बाजार करून घेवन येयला ॲक्च्युली 8 दीस बी जालें ना बागायदारान वचून येयला तुमकां तर खबर आसा तुमी पळयलां स्टील परत वचून येयली बॅग बी कांय हाडून नाशिल्लें अशें सिटारच सामान दवरलां गाडी मातशी सावळेक आसा आतां जेवपाचें आनी वचपाचें घरा भूक लागल्या तर आयज म्हाका वास बी कांय येवना अजून म्हागेलें नाक बॅक टू नॉर्मल बी येवना वास बी येना म्हाका अजून तर जेवन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां जेवन घेवन मेळटा बट नुस्तें दाखयता तुमकां थाली दाखयता थाली सो आयलें आमचें जेवण तर फिश थाली माझी प्रॉन्स थाली आणि हेची पापलेट थाली आणि चिकन क्रिस्पी सो आमी न्ही आतां जेवन घेतात आनी मागीर जेवन जालें की मेळटा प्रॉन्स पळय कितले मोठे मोठे आसात ते सारके पापलेट बारीक आसा प्रॉन्स मोठे आसा क्रिस्पी ऑल टायम फेवरेट आणि भूक लागलेलो मनीस जेवन घे जेवन घे जेवन घे चला आमी जेवन घेता आनी मागीर मेळटा जालें आमचें सगळें काम आनी हांगसर न्ही ह्या शेतां उदक भरना काल एका पावसाकच काल एक पावस पडटा ते आसा सगळें उदक भरना दोनी सायडीच्यान रे ह्या सायडीन हा आसा मातशें न्ही खूब आसता तर जालें आमचें काम जें कितें आशिल्लें तें आनी आतां वता आमी घरा आनी कांय काम ना टायम आतां जालो 2:30 सुमार तर हेजें जें कितें काम आशिल्लें तें बी सगळें कंप्लीट केलें मागीर आनी परत सांजचें येवपा वावर नाका न्ही तेका लागून आतां वता जेवन खावन जाल्यार सुसेगाद आयज टेन्शन ना घरा कडेन रांदपा जाय आयदन धुवपा जाय किचन निवळ करपा तें कांय टेन्शन ना न्ही रे आता तुम्ही बीन अशेंच केन्ना तुमचे बायलेक हॉलिडे दियात आनी तेमकांय मातशें बरें दिसता एज आय थिंक केन्ना केन्ना मातशें करून अशें हॉलिडे बी दिवूं जाय न्ही बरी दिसतली सदां सदां तेच काम ते बेजार येत न्ही केन्ना अशें करून आसपा जाय मदीं एक दीस हॉलिडे सुसेगाद वचपाचें बरें बरें जेवपाचें येवपाचें आमकां न्ही बरें जेवपाचें परस न्ही आयज रांदपाचें टेन्शन ना आयदनां धुवपाचें टेन्शन ना तें चड हॅपिनस म्हळ्यार कितें कितें जेवतलें हेजे परस आमी तें चड चिंतता सो अशें करून मातसो मातसो मदीं मदीं एक चेंज जाय आसता न्ही सो तोच आयज तो चेंज आशिल्लो तर वता आतां घरा जें कितें बागायदारांतलें थोडें फार सामान घेतलें तें हांगा सिटाचेरूच आसा म्हाज्या वांगडा तें बी तापलें आसतलें गाडयेन गरमेन चलात तर वता घरा आनी मागीर पावले की मेळटा तुमकां घरा पावून मेळया न्ही रे सांग काय ना सांग गो कितें कितें थंडी येवं जोर येवं कितेंय जावं आयस्क्रीम खावपाकूच जाय आयस्क्रीम जिवाक बरी आयस्क्रीमीक केन्ना ना म्हणप ना कशी खबर क्रीम बेल जालें एडवर्टायजमेंट जालो कितें फ्री दिला आनी कितलो व्हडलो एडवर्टायजमेंट करता तर फ्री कित्याक दिवपा जाय बरें तें बरेंच न्ही तितू कितें आसा बरें दवरू फोन तर न्ही आतां जाल्यार सांजची 5 सुमार जाल्या आनी आमी आयली उदो जशें की तुमकां सांगलें उदो तेन्ना आयली घरा रोकडीच पावली हायवेन आतां रोकडीच पावता आनी रोकडीच पावली मागीर घरा कडेन येवन मातशें बसली बीन आनी जें कितें काम आशिल्लें बेनी करपाचें तें बारीक बारीक जे घरान आसतात हें निवळ कर तें निवळ तें सगळें केलें आनी भायर न्ही आतां चालू आसा क्लिनिंगाचें गाडी क्लीन करता तर थंडी जाल्या तेका स्टील न्ही तेका हें काम करपाचेंच आसा खूब दीस जाले गाडीची आसा पण ती क्लीन करूच नाशिल्ली म्हळ्यार जेन्ना वताले पळय न्ही धुवपाक बी तेन्ना अशें उदक मारून हाडटाले आनी अशें धुवपाक न्ही कितें फोम वॉश बी कितें म्हणटा पळय लिक्वीड वॉश कितें तें आसता तें करपाक खूब टायम लागता आनी वेटिंगाक बी खूब रावपाक पडटा आनी अशें म्हणून तो करत नाशिल्लो तर करत नाशिल्लो इन सेन्स करूच नाशिल्लें 2-3 हें जालें आनी आतां त्या दिसा पावस पडलो न्ही गाडी सामकी बुरशी जाल्या वयल्यान तो शेळो बी पडटा तो तर आतां खंय क्लीन करता करपाक लागला हांवें मातशें हेल्प केली मातशें उदक बी मारपाचें हेल्प केलें आनी आपुणूच आतां पळय क्लीन करता थंडी कोणाक जाल्या आनी
पहिली मागतल्या गाडी हांव धुता काय तू धुता? पहिली म्हाका जाऊ रे आतूक जाल न्ही शाणपणा आनी पळय नंतर गाडी धुता ते बी जालेत रे बट करपा बी जाय न्ही तर हांवें मातशें उदक मारून दिलें आनी आतां धुता सगळे रोडार हांगच्यान थंय म्हळ्यार उदक पावस पडटकीर न्ही रोखडेच अशें बुरशें जाता गाडी वयर टॅरसी वयल्यान ती काळो हें पडटा सो ताका लागून तो आतां निवळ करता वयल्या वयर धुया न्ही यो आयकलें काय म्हणून मोटर चालू करून करून आत्ताच हांवें मातशें झाडांक बी घातलें ह्या सायडीच्यान उदक आमगे नेबरागेर न्ही नुस्तेकान आयल्या मागीर सुकें नुस्तें विकपाक पळय सो पळयता सपोज कितें बरें आसा जाल्यार घेता न्ही रे आमचे कडेन आसा एक्चुली सुकें नुस्तें बांगडे आनी मोतयार बीन स्टील पळोवन येता बरें सवाय आसा जाल्यार सुंगटां इल्ली घेता जाल्यार आमकां नाका नुस्त्याची व्हडली गरज ना थोडी बारकेल घाल ती थोडी थोडी ती 100ची ती 50ची ती 50ची उरल्या बरे आता शिलाई तो नाचता नायला कोण कोण झाले बाई कामा गेले केन्ना लागलेलो गाडी धुता कितें करता करता करून आपल्याला आणि आता काळोख झोपा येयला भायर पळयात तर अजून कितें करत आसा आपणाले कितें करता रे कितें करता कितें करता आपणाले तर भायर पळयात क्लायमेट जालें केली ऑयल चेक करता काय मिनी मेकॅनिक तो चला आम्ही बी पळोवया कितें करता म्हाका काय कळना तुमकां कितें कळटा जाल्यार सांगा चिकू आं तर चिकोल पळय भितर पुसप न्ही रे मच्छर खावपा लागली तर हे जी कामां जी आसा पळय न्हू ती सोंपपात ना आमी ह्या भितर आनी तेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ बी जो आसा पळय तो हांगाच एंड करया आनी तुमकां सगळ्यांक हांव फाल्यां परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय 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 जाम जालो तो गाडी बी धुवन धुवन सगळी टकाटक केल्या रातचो जर पावस येयलो न्ही सगळे हड्ड्यार माथ्यार धुयला ते चलो कल मिलेंगे फिर मिलेंगे पहले म्हाका काम चलात तर करता हांव म्हाजें काम मेळटा तुमकां फाल्यां